आयज आमकां ह्या परबवाड्याचेर गणपती विसर्जनाचो एक हे जो आसा ते आमकां गरजेचे होते आणि ते पयलीं जो आसा तो ल्हान होतो आणि आता मातसो वाडोवन कित्याक लोकांची मातशी हें जातलें हांगा देवीचे हे लोक हें करतात विसर्जन जाता आणि तशें गणपतीचे हें जाता त्यामुळे आमचो एक समस्याचो आमचो हें जाल्ल्या बद्दल आमी पंचायतीचे आणि आमदाराचे आभार मानता. सरांनी सुरवात केलेले आहा आर्लेकर सरांनी त्या बद्दल तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां कित्याक सांग हे काम खूब दिसा राखडलेलें आणि हे कामाची खरीच गरज आसलेली. हांगा आमचे हे परबवाड्यावयले सगळे ग्रामस्थ हांगा देवी विसर्जन करता देवी हांगा व्हरता त्या खातीर तांकां खूब त्रास जातालो त्या खातीर हे काम करून सरांचे खरेंच हांव अभिनंदन करता आणि अशें हेच्या फुडें सरांनी जास्तीत जास्त आमच्या गांवांत प्रोग्रेस करपाचो अशी आमची इच्छा आसा आणि सरांक आमचे एकदम रिक्वेस्ट आहा की जे हांगा प्रोजेक्ट येयले मोबायल पडदी GMR तर सरांक आमी एकदम विनंती सांगता की जे पोस्ट आहा ते जास्तीत जास्त हे स्थानिक लोकांक आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक किंवा हे सरावंडींग गांवांतल्या भुरग्यांक मेळचे न्हू तर हे भायल्या दुसऱ्या तालुक्यातल्या लोकांक मेळचे न्हू जास्तीत जास्त आमच्या लोकांक मेळून मागीर तांकां मेळचे अशें सरान ट्राय करपाचें आमच्या खातीर. परबवाड्यार हांगासर तांकां खूब त्रास जाताले आमच्या विसर्जन हेका गणपतीच्या टायमार ताका लागून आयज हेंचे करून एज फास्ट हे काम करून आयज हाडलेलें आहा आनी तांकां आयज हांगासर विसर्जन हेका सगळे पेविंग्स आनी ना म्हटल्यार 8,50,000 एस्टिमेट आहा आनी जाता तितले बेगीन हे सगळे ब्युटिफिकेशन ह्यात सगळे आख्ख्या पेडण्यान जे पळय विसर्जन आहा गणपतीचे ते हांवें पयलीं हें करपाक म्हणजे सगळ्यांक हे जे गणपतीचे आमचे हेका खंयसरूच त्रास जावचे न्हू म्हणून जे पळय विसर्जन पेडण्यान सगळ्याक आहा तितले हांव जाता तितले बेगीन करून पयलीं दितलो ते. खंयच्या डिपार्टमेंटा थ्रू हे पंचायत फंडांच. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.